बुधवार 5 मार्च 2025 गोबराचो बुधवार. मुखेल ओळ. शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुण्याच्या दिसा हांवें तुका आधार दिलो. नियाळाक आदार. प्राचीन काळ आमकां देवा लागीं परतून येवंक एक आमंत्रण. आमी सगळीं पातकी संसद. आमी पातकांत बुडल्यांत. ह्या काळांत आमकां ही एक संदी पातकांतली भायर सरूंक. जशे भाशेन पावलो कोरिंतकारांक विनोती कोत्ता देवाचे विंगीत परतून येवंक. आमकांय सगळ्यांक देवा लागीं परतून येवंक ही एक संदी. प्राचीन काळार आमी उपास करता कित्याक आमी पातकी आनी आमच्या पातकांचें आमी दूख धरता. ह्या आमच्या पातकांक लागून देवाचो पूत जेजू खुर्सार मेलो. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां अशेंय मेळटा. तुमी उपास करतात तेन्ना धोंग्या भाशेन खोंतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक तीं आपल्या तोंडार काळोख घालतात. उपास करतात ताणीं कोणाकूच दाखोवं नये. तो उपास जावं दी आपलोच मोग देवा बापा सवें. तो उपास करून जर आमी कांय दुडू एकठांय केले ते गोरिबांक वांटूंक गरज. उपास फक्त पोटा विशीं जावं नये पूण जावं दी वायट उतरां आनी वायट करण्यो करपाच्यो सोडूंक. आनी हें सगळें फक्त प्राचीन काळार न्हय पूण सदांकाल सांबाळूंक. जर हें आमी सगळें करूंक पावलीं तर शुभ वेळार देव आमचो उलो आयकतलो आनी तारुण्याच्या वेळार आमकां वळखतलो आनी आधार दितलो. म्हजो थाराव. हांव म्हजें जिवीत सदांकाल पातकांतली न्हवसरूंक वावुरतलें.